नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन आज आमी आसा दिवचल मतदारसंघान आनी म्हाज्या बरोबर आसा हांगासरले कांय तरणाटे. तांचें मत जाणून घेवया, कित्याक आमी सदांच म्हणटात की तरणाटे हे आमचे भविष्य, आमचो फुडार आनी तांचे वेगवेगळे विचार आसात. तांकां घेवन जर आमी फुडें वचत, तांकां घेवन जर आमी सरकारान तांचे जर आमी समावेश करून घेत जाल्यार आमकां खूब फायदो जातलो अशें म्हाका तरी दिसता. तांचे विचार जाणून घेवया. तांकां पयलीं विचारुया आमी की तांकां कितें दिसता की गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान तरणाट्यांचो कितलो आस्पाव आसपाक जाय आनी तो आसा की ना. म्हजें नांव रुणाल रामचंद्र गांवकार. हांव नानोडा हांगा रावतां. म्हाका दिसता BJP गव्हर्मेंट स्टेबल सामकें आसा, कित्याक युथां खातीर तेंच्यांनी खुबशे स्किमी, खुबशे डेव्हलपमेंट म्हणजे पळोवंक गेल्यार युथांक समजा आतां कसली एज्युकेशन लोनांक समजा गरज आसा जाल्यार तेंच्यांनी इंट्रस्ट फ्री लोन, एज्युकेशन लोनाची स्कीम आजून पर्यंत चलयता. कारण ती स्कीम मनोहर भाईची स्कीम, पूण ती आजून पर्यंत चलोवप हे म्हाका दिसता बऱ्या तरेन चल्ला. अशेंच फुडें भुरग्यांक मदत जावची, कारण तुमी पळोवंक गेल्यार खेडे गांवांनी खूब हुशार भुरगे आसता, पूण तांकां कारण पयशांक लागून शिक्षणाक फुडें वचपाची तांकां संदी मेळना. पूण गोवा गव्हर्मेंट इज डुईंग व्हेरी वेल बिकॉज दे आर प्रोवायडींग फायनान्शियल हेल्प एंड I think it is going to help definitely. and अशीच मदत फुडें नव्या स्किमींनी गोवा गव्हर्मेंट करतली म्हाका आशा आसा. आनी हे जालें आतां एज्युकेशनाचेर. आतां दुसरें पळोवपाक गेल्यार स्पोर्ट्साचें म्हाका दिसता आमच्याच मतदारसंघान बिचोलेन आमकां एक ग्रावंड फुटबॉल काय बरो बांदून दिला. कारण पयलीं आमकां फुटबॉल प्रॅक्टिसेक पेड्यान वयचें पडटालें, पूण आतां आमकां बिचोलेन आमी फुटबॉल प्रॅक्टीस करूं शकता. ते आमच्या राजेश भाईन केले, आमचोच आमदार आसलो, त्यांनी करून दिले. ते बरें एक काम केलें युथांक. आनी कितें जर नॉर्मल गजाली जे वेगवेगळे खुबशे गजाली आसा, खुबशे स्किमी आसा ते खबर ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ते स्किमींची अवेरनेस करपाची खूब गरज आसा. खुबशे स्किमी आहा जे बायलांकूय खबर ना, आमच्या गांवांतल्या खुबश्या चेडवांकूय खबर ना ते स्किमी. पूण ते स्किमी कशे यूज करपाचे, तेजो कितें वापर आसा आनी कशें तुका मदत जावं शकता, हें आमी फाटल्या टायमार आमी जेन्ना भोंवल्ले गांवांनी तेन्ना आमी हें घडोवन दिलें. तशें पळोवपाक गेल्यार गांवांनी खूब अनएम्प्लॉयमेंट आहा, कारण सगळेच जाण कितें हायर एज्युकेशन घेता अशें ना. पूण आनी आतां हालींच आतां गव्हर्मेंटान खुबशे जॉब काडले, थोड्यांचे जॉब जाले, थोड्यांचे आजून जावपाचे उरले. पूण म्हाका दिसता ते थोड्यांचे जे जावपाचे उरले ते नक्कीच जातले, कारण सगळ्यांचे काय वांगडाच जॉब जावं शकना. म्हणून थोड्यांचे कितें मेन जे कोण जेंकां खरीच आर्थीक गरज आसली तांकां तेंची नांवां म्हणजे पंचायतीसून दिवन, कारण पंचा कडेन आमी गेल्ले तेन्ना ताका सांगलेलें आमी की खरेंच जे गरजेचे भुरगे आहा तेंची कामां जावपाक जाय म्हणून. आनी ती म्हाका दिसता चडशीं कामां जाल्लेली आहा, पूण थोड्यांची उरल्या ती फुडें जातली. म्हणून BJP गव्हर्मेंट परतून एकदां जाय अशें म्हाका दिसता. मेन म्हणजे जॉब म्हणजे कशें आहा, जॉब जाय आसले पूण सगळ्यांचेच कितें सारकें जावचें ना. थोडे करून थोडे घेतले, पूण आमी रागार जावनूय कितें येना, कित्याक आयज ना फाल्यां केन्ना तरी जातलें, पूण जातलें. माझे नाव रजत रामचंद्र गांवकर, हांगासर रावता. जशें आतां हेणी सांगलें इंट्रस्ट फ्री एज्युकेशन लोन, तो हांवूय इंजिनियरींग करता. हांवेनूय तेचो आस्वाद घेतला. हांवेनूय ती हें केल्या आनी म्हाका खूब म्हणजे खूब हेल्प जाला तेचो. अशेंच खुबशे स्किमी आसा आनी म्हाका दिसता तरी हे गव्हर्मेंट खूब बरें काम करता. हे फुडें ह्या वर्सा हे गव्हर्मेंट येवचें अशें म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आहा पळय तो चड बरें काम करता. आमच्याच गांवांत पळया रोड, पयलीं आमचो रोड म्हणटा तो कितेंच नासलो, पूण आतां रोडूय बरो जाला, फ्री उदकूय मेळटा सगळें. बरें, तुमकां कितें दिसता की सद्याचे तरणाटे जे आसा तांकां मेन प्रॉब्लम, तांचो मेन इशू कितें आसा सद्या? आतां जे ल्हान भुरगे 18 वर्सां जावन 12वी बी करून घरा आसता, तांकां एक मेन म्हणजे जॉब मेळपाक जाय.
म्हाका दिसता हांगासरले जे आमचे यूथ आसा ते खुबशे हॅपी आसा आतांच्या गव्हर्मेंटाचेर आनी तांकां दिसता की गव्हर्मेंटान तांच्या खातीर खुबश्यो फॅसिलिटीज केल्या, स्किम्स केल्या आनी ताचे ते ऑलरेडी लाव घेतात. तशेंच तांकां हें दिसता की गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटले पण थोडो टायम लागतलो. हे आशिल्ले आमचे हांगासरले कांय तरणाटे. तांकां दिसता की जी गव्हर्मेंट आसा ही बऱ्या पैकी काम करता आनी युथाक बरोबर घेवन काम करता अशें तांकां दिसता. सध्या आमी आसा दिवचल मतदारसंघात आनी हांगासर म्हज्या बरोबर आनी कांय तरणाटे आसा. जाणून घेवया तांचे व्ह्यूज, जाणून घेवया की तांकां सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा आनी आतां पर्यंत कितली तांची अपेक्षा सरकारान पुरी केल्या ती. माझे नाव आशिष परवा मुळगांवचो. सरकारा कडल्यान सध्या काय अपेक्षा ना, कित्याक तो काय सध्या तेणी जे जॉब बीन कांय ना कोणा भुरग्यांक, सगळे बेकार आहा भुरगे. माझे नाव स्वप्नील लाडको परवार. आम्ही एक ॲप्लिकेशन केल्लें फॉर कदंबाक, पूण आमी सात फावटी आमी ॲप्लिकेशन केल्ला, अजून जावंक ना. लास्ट आमकां ऑप्शन आसलो आरजी, म्हणून हांवें कितें केलें आरजी हें केलो. मागीर ते आमचे सॉल्व जालें, एक कदंबाचे आमचे सॉल्व जालें. परत एक आमचे आमदार आहात न्हू नरेश सावळ आनी शेटये, तेंच्यांनी अजून कांयच करूंक ना. आमचे येतात सांगतात की वोट करा, आपण फुडें कामाक लायतलो म्हणटा, तरी ना. तांकां कितें सांगलां, पयलीं कामाक लाया, तुमकां जाय जाल्यार वोट मगे करता म्हणटा. ना म्हणपाक तशें ना म्हणपाक. बरें म्हटलें. मागीर तांकां एक आमी कितें तरी आमच्या वडावली एक भुरगो गव्हर्मेंट ना. आतां एक तरी जॉब लाया न्हू, तुमच्या हातून हॉस्पिटलान तुमी जॉब करा, आमकां लाया न्हू तुमी. आमचे आतां इतले भुरगे शिकलेले आहात, तरी आजून जॉब कोणाक ना. माझे नाव राम शिरगांवकर, हांव बिचोले. सांगपाचें म्हटल्यार जेन्नाच्यान आमकां कळपाक स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान तरी हांव पळयता की हे जे आहा पॉलिटिक्स आहा पळय ते सारके उदरगती खातीर जावंक ना, तर ते आपले पोटां भरपाक जाल्लेले आसा. तुमी बारीकशेंच पळयलें जाल्यार हांवें तर पळयलां की आयज मेरेन तर खंयच्या जावं, आमचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं, खंयच्याच गोंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज मेरेन कसलोच बदल घडलेलो ना. सगळ्यांका खूब तरेची म्हणजे पर्सनल जावं सामाजीक जावं खंयची चडशी प्रॉब्लमां फेस करची पडटा. सगळ्या बाबतीन पळयशीत जाल्यार भुरग्यांक, यंग जनरेशनाक आतांच्या नोकऱ्यो ना, पयशे घेतले वयता पूण कामां जायना, जॉब स्क्रॅप केले वयता. मागीर दुसरी गजाल म्हणटा जाल्यार आमच्यो जमनी ज्यो आहा त्यो स्क्रॅप यार्डां घालता थंयसर भायले. मेन म्हटल्यार मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडलेले आहा भरपूर, आनी तेका लागून आमच्यो जमनी सुद्दां ज्यो आहा पळय, कोमुनिदाद ज्यो जागे आहा जे आमच्या जाणट्यांनी आमच्या खातीर दवरलेले आसा, त्यो सुद्दां आमकां आयज मेळपाक मुश्कील जाल्लेले आहा. सो भायले लोक येतात, आपले थंयसर झोपडपट्टी करतात आनी फुडें तेंचे ते हे फॅमिली हे वाडत वयता. मागीर आमचे जे पॉलिटिशियन आहा पळय ते सगळे जाण तांकां फूल सपोर्ट करता, कित्याक तर ते वोट बँके खातीर. तांकां वोट बँक आहा पळय ती सारकी इम्पॉर्टंट जाल्लेली आहा, कारण तांकां तेतून फ्युचर करपाचें आहा, आपलें करियर करपाक भायर सरले ते अशें उदरगत करपाक भायर सरोंक ना. सांगपाचें म्हटल्यार रोड करप, बिल्डिंग्यो बांदप, जावं डिस्ट्रक्शन करप, रानां कापप, हेका हे म्हणनात डेवलॉपमेंट म्हणनात. डेवलॉपमेंट जावंक जाय, उदरगत जावंक जाय भितूरच्यान फॅमिलीचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जावंक जाय, तेका म्हणटा उदरगत. एक घरान समज आयज बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीक धरशीत, सिटीन सुद्दां पयशे न्हू जाल्यार हांवें अशीं घरां पळयल्लेलीं आसा ज्या जाग्यार आजून लायट ना, उदीक ना, रस्तो ना. ह्यो गजाली ज्यो मेन गजाली, हेल्थ फॅसिलिटी ना, ह्यो सुद्दां गजाली जावपाक जाय. बेश्टे बिल्डिंग्यो बांदले, रोड केले, ब्युटिफिकेशन केलें म्हणून जायना. ते गव्हर्मेंटाचो तो हक्कच आसा, हे करप, रोड करप, हे आमी सांगूंक जायना, गव्हर्मेंटान आपूण करूंक जाय, ते करपाक जाय. हे आतां आमदार येता निवडून, आमी तांकां हाडटा, कितलीं वर्सां जालीं आमी खुबश्या जाणांक पळयले, हाडले निवडून. आमी कितें पॉलिटिक्सान केन्नाच वचोंक ना, पूण आमी कोणा कडेन भोंवोंक ना, पूण सांगता आमकां जे जाल्लें जाय आसलें ते आयज मेरेन काय दिसून येवंक ना. सो ते फक्त कितें करता, वचप हे टेंडर हाडप, ते टेंडर हाडप, हे पास करप, ते तितून फायदो आहा तांकां.
कित्याक खंयसर तरी टेंडराक अमके लाग लागता मागीर तेतूंतले आपूण खावप ते हे उरले थंयसरूच डेव्हलपमेंट थंयच उरले अश्यो गोश्टी जाता. सो ते डेव्हलपमेंट तशें जालें म्हणून जायना. उदरगत केन्ना म्हणपाची जी घरान वचोन तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून घेवपाक जाय तेका म्हणटा उदरगत. खुबश्यो गजाली हांवें पळयला सिटीन सुद्दां भरपूरश्यो गजाली आहा. सो आमी आतां इतले आमी सुद्दां त्रास काडले जॉबाच्या बाबतींत सुद्दां तेंच पळोवपाक गेल्यार जॉब ना कोणाक. पळयता ते भुरगे आयज इतले शिकून सुद्दां बेकार आहात आनी ते भायले लोक येतात आनी आपले ते वोट बँका खातीर तेंची कामां जाता. हांगासर आमची काय कामां जायत ना कोणाची. हांवें तरी पळयलां की आयज मेरेन सगळो जो मूळ गोंयकार आहा तेका तेजो रायट मेळत ना केन्ना. रायट तेजो जो हक्क आसा तो तेका मेळपाक जाय. शिक्षणाच्या बाबतींत शिक्षण ना. शिक्षण फॅसिलिटी सारकी जावंक जाय. हेल्थ फॅसिलिटी आमचे आतां बिचोलचे तर हॉस्पिटल घेशीत कॉम्युनिटी हेल्थ सेंटर आहा ते पयलीं ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसले आतां तेंच्यांनी कॉम्युनिटी हेल्थ सेंटर केला. सो तेतून सुद्दां पयशे जाल्यार कशें हांव मुद्दम वयता केन्ना तेन्ना लक्ष मारता. हांव सुद्दां फेस केला भरपूर. हांव जेन्ना कसल्या कारणां खातीर वयता हेल्थ प्रॉब्लमा खातीर वयता कोणाक घेवन जावं कितें जाल्यार थंयसर सुद्दां सादें एक एग्जाम्पल दिवपाक गेल्यार लायनी लागता. थंयसर लायनी कशें आहा मेल फिमेल आनी सिनियर सिटीजन. जर थंयसर जो ऑपरेट करता पळय नांवां बी बरयता रजिस्ट्रेशन करता तो एकटोच आसता. ही बारीकशी गजाल. मागीर ब्लड चेकींग करपाक थंयसर मशिनरी ना तेंच्या कडेन. लायनी लागता जाणटी लायनीक रावता. मागीर गेलीं 2 वर्सां तर हांव पळयता गायनेकोलॉजिस्ट ना थंयसर. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर हाडटा ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम सोंपली जाल्यार ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर दुसरो थंयसर हें करपाक जाय डॉक्टर एडजस्ट करपाक जाय. मागीर ओपीडीन तशी गर्दी आसता. सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटी बारीक ज्यो मेळपाक जाय पळय त्यो मेळना लोकांक. सो अशेंच गजाली. सो हांवें पळयलें की मागीर म्हाका दिसलें की खंयसर तर ते आमी केन्ना कोणाक सपोर्ट करूंक ना. पूण कशें हे म्हाका अजिबात हेंचे कांयच धड दिसना की फुडें फ्युचर करतले अशें. सो आमी आतां ठरयलां की बाबा हांगासर नवें कितें तरी जाय. सो आमी नवें आमचे जे रेवल्युशनरी गोवन्स आसा तेंचे जे पोगो बील आसा पळय ते पळोवन आमी तांकां सपोर्ट करतले. म्हजें नांव अरमान शेख बिचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भुरगो हांव. सद्या आमचे बिचोलेन मेन जो प्रॉब्लम पळयतले जाल्यार बेरोजगारी हो खूब मोठ्या संख्येन आसा. अशें ना की बिचोलेन आमच्या कंपनीज ना जॉब दिवं शकना. आमी गव्हर्मेंट जॉबाची तर आशाच ना. कित्याक गव्हर्मेंट जॉब जर मागले सुद्दां जाल्यार लास्ट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाक 1 वर्सा दितले थंय कुसयतले भुरग्यांक थंय भुरग्यांक रडयतले. आमचें इतलेंच म्हणणें की तुमी जागो आमचो यूज करता सगळें उदीक आमचो वयता तुमकां आमकां जागो आमचो यूज करता. आमचो इतकोय हक ना की ते जमल्यार आमकां तरी आमच्या भुरग्यांक थंय जॉब मेळोंक जाय कसो. आतां नेस्ले आसा वाटाड्यो पळयले जाल्यार कॉस्मे मेडिकल फॅक्टरी आसा थंयसर आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळोंक जाय. सो अशें ना की आमचे भुरगे शिकलेले ना किंवा क्वॉलिफायड ना ते जॉबा खातीर. बट हांकां मेन कितें आसा तांकां की हांगा सगळे मायग्रंट्स भरलेले आहा तेंच्यांनी. आनी सगळे आतां पयले खंयचेय कंपनीन तुमी पळयात तुमकां सगळ्यान मेन म्हटल्यार ते मायग्रंट्सूच दिसताले थंयसर भरलेले. सो अल्टिमेटली हांगा हांकां कितें आसा तांकां हें आसा की हांकां कामाक लायले हेंची कामां केली तें खबर आसा हो मत आपल्याकूच मारतलो. आपूण आनी 10 वर्सां उरलो आपल्याक घालचो. सो ही अल्टिमेटली आपली बोल्सां भरपाक आयला. पळोवपाक गेल्यार चडसो आमचे यूथ आसा तांचो मेन प्रॉब्लम जे म्हणटात ते जॉब्स. आनी चडशे भुरगे गव्हर्मेंट जॉब्सूच प्रिफर करता. हे गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक पॉसिबल ना. पण तुमकां कितें दिसता की गव्हर्मेंट जॉब्सा खातीर खंयचे तरी पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करप वो ती तांकां हायचायतात की बाय चल तुमी आमकां कॅम्पेनींग करा तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले हे मतीन दवरून कॅम्पेनींग करप काय खरेंच तुमकां दिसता की कितें तरी बदल जावचो स्वता खातीर न्ही पण तुमच्या वाठारांत जे लोक आसा तुमच्या बरोबरचे वेगळे लोक आसा आनी कोण कोण तांच्या खातीर बदल हे करपाक आतांची भुरगीं कॅम्पेनिंगाक वतात की स्वताच्या फायद्या खातीर अशें तुमकां दिसता? ऑलमोस्ट वी आर 25 एंड अबव. सो आमकां तरी आतां अशें दिसना की आमी स्वताच्या बेनिफिटा खातीर कितें. बट आमचे भुरगे आसा जे आमचे आतां भुरगे न्यू जनरेशन येतले तेंच्या खातीर कितें तरी बरें. जे आमी दीस काडले आमी जॉबा खातीर त्रास काडले आमी कितें करपा खातीर त्रास काडले ते आमचे जे फाटले जनरेशन येतले तांकां ते त्रास जावंक जायना. म्हणून आमी हांकां आतां न्यू फेस येवंक जाय. कोण तरी कोणाक नवे चान्स दिवंक जाय. आतां हेंचेर तरी विश्वास दवरले हेंच्यांनी तर पाडूच घातले आमचे. हेज्यान बरें तर तेंच्यांनी कांय करूंकूच ना. जॉबाक लावपाचें तर सोड बाकीचे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान बेश्टे हेंच्यांनी आपली बोल्सां भरला आनीक तर कांय करूंक ना. सो आतां जे न्यू जनरेशन येतले ते तेंच्यांनी तरी हे प्रॉब्लम फेस करूंक जायना म्हणून आमी न्यू फेसाक चान्स दिवपाक पळयता.
तशें म्हणटा की बदल जाय, पण हाच्या पयलीं इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्लो BJPच्या गव्हर्मेंटच्या पयलीं, पण तूं म्हणटा की खंयचोय जर गव्हर्मेंट आयलो तो बदल हाडटलो, कित्याक प्रत्येक जाण आश्वासनां दितात पण जेन्ना सत्तेन आयले की खंय ना खंय तेंचोच बदल जाता अशें तुका दिसना? ते आश्वासनात दिता फक्त. सो आमी तर आमच्या दोळ्यांनी पळयलां की फक्त आश्वासनात दिता खरेंच ते. आनी आतां ते जेन्ना कॅम्पेनिंगाक भोंवता बी ते हें करता, पयशे दिता लोकांक आनी भोंवता. सो आमकां अशें दिसता की खरेंच आमकां नवें कितें तरी जाय, कित्याक आमी आतां पयले मेन म्हटल्यार आमचे रायट्स, गोंयकारांचे रायट्स आहा ते आमच्या हातीनसून वचत चल्ल्या. सो युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन सध्या आमी आसा दिवचल मतदारसंघान आनी हांगासर आमकां वेगवेगळे तरेचे यूथ मेळ्ळे जे सांगतात. थोडे कांय यूथ अशे आसा जे गव्हर्मेंटाचेर खरेंच खूश आसात आनी कांय अशे यूथ आसात जेंकां बदल जाय. ह्यो दोगांयच्यो आमकां मिक्स्ड प्रतिक्रिया अशें आमकां पळोवपाक मेळटात. अशेंच आमी खुबश्या युथां कडेन भासाभास करतले. पळयत रावात युवा स्पंदन. माझे नाव ओमकार वासुदेव केळकर. नानोडा डिचोली ह्या गांवांत रावता आनी आमचो मतदारसंघ डिचोलीच. हांगाचें हांव स्पेसिफिकली सांगच्या पेक्षा अशें म्हणत की मतदारांनी केन्नाच सॅटिस्फाय आसपाक जायना. कित्याक सांग, मतदार जर सॅटिस्फाय जाले जाल्यार मागीर केन्नाच ते आपल्या म्हणजे आपलो जो प्रतिनिधी आसता, लोकप्रतिनिधी, हेच्या कडेन मागीर ते डिमांड करूं शकना की आपले ज्यो वाडत्यो गरजो आसा त्यो केन्ना डिमांड करूं शकना. सो म्हाजें मत अशें आसा. सो ह्या मताक हांव ठाम आसतलो. केन्नाच हांव सॅटिस्फाय आसतना की अमूक अमूक काम जालें अशें. काही अशी आमची गोंयची गांवां आसात, म्हणजे तितून हांव स्पेसिफिकली 2 गांवां सांगता हांव, डिचोली आनी म्हापसा. हे हांव ल्हानपणा पासून पळयता. ह्या गांवांनी, आमच्या दोनूय ह्या डिचोली आनी म्हापसा गांवांनी कांयच म्हाका असो ड्रॅस्टीक चेंज जाल्या भशेन दिसना. पूण आमचो शेजारीच जो आमचो दुसरो म्हणजे मोठो टावन आसा सांखळी, हेजे जर आमी पळयत जाल्यार जे आमी ल्हानपणा पासून पळयताले आनी आयची सद्याची सांखळी, हेतून खूब फरक आमकां लक्षांत येता. बेसीक जे गोश्टी आसा म्हणजे रस्तो, उदक, लायट, हेज्या बरोबरूच आनी सुद्दां ताका कितें कितें ताका फिचर्स जाय. म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसूं, किंवा सांखळी रवींद्र भवन आसूं, किंवा सांखळीचो नवीन जाल्लो बस स्टँड आसूं, किंवा सांखळीचें हॉस्पिटल आसूं, किंवा सांखळीचें नवीन मार्केट कॉम्प्लेक्स आसूं, ह्यो सुद्दां ज्यो बेसीक गोश्टी आसा ह्या गोश्टींनी सांखळीन आमकां सायड मारलेली आसा. सो एटलिस्ट ह्यो बेसीक गोश्टी तरी आमकां डिचोलीन फुडल्या 5 वर्सांत बऱ्या क्वॉलिटीचे पळोवपाक मेळटले. ताका केन्नाच कोण म्हणजे केन्ना खंयचो तालुका फाटी आसपाक शकना. डिचोली अशें पळयन गेल्यार अशें फ्रेश अशें जें फिलींग येवपाक जाय तें आजून तशें येयना. आतां हाल्लीच कांय दिसा पयलीं त्यो बायपासाक आमच्या लायटी घातल्यो, ताच्या उपरांत कसो थंयचो एक मूड चेंज जालो. सो ते अशें एक तुमी प्रोजेक्ट कितें कितें करून जे नवीन काळा प्रमाणे डिचोली आसपाक जाय, हे चेंज जावपाकूच जाय मस्ट. एक आमी पळोवंक शकता की सद्याचो जो डिमांड आसता म्हणजे आमचो इकॉनॉमीक जो बॅकबोन आसता तो मायनींग सद्या सामको बंद पडला. आमचो डिचोली तालुका म्हाका दिसता पूर्ण गोंयान वन ऑफ द टॉप तालुका जो मायनींगेंतल्यान. ताच्या उपरांत कसो थंयचो एक मूड चेंज जालो. सो ते अशें एक तुमी प्रोजेक्ट कितें कितें करून जे नवीन काळा प्रमाणे डिचोली आसपाक जाय, हे चेंज जावपाकूच जाय मस्ट. एक आमी पळोवंक शकता की सद्याचो जो डिमांड आसता म्हणजे आमचो इकॉनॉमीक जो बॅकबोन आसता तो मायनींग सद्या सामको बंद पडला. आमचो डिचोली तालुका म्हाका दिसता पूर्ण गोंयान वन ऑफ द टॉप तालुका जो मायनींगेंतल्यान गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू जालो, त्या बरोबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करतालो. तरूण म्हटल्या उपरांत आमकां अशें लक्षांत येता की ते बेकार केन्ना आसपाक जायना. कित्याक आपल्या आयुश्यांतली सगळ्यांत चड शक्ती जी आसता ही सगळी तरुणाई कडेन आसता. आनी ह्या वयान जर आमी बेकार रावूं शकता किंवा तरूण आमचे जर बेकार उरले जाल्यार हे समाजाचें आनी देशाचें नुकसान. सो आमचो जो आमदार आसा हेणी प्रयत्नपूर्वक एक काम करूंक जाय की जी तरुणाची शक्ती आसता ती खंयच्या ना कितें तरी प्रोडक्टीव कामान तांकां गुंतोवपाक जाय. प्रायवेट सेक्टर आसूं, मायनींग सेक्टर आसूं, फार्मास्युटिकल आसूं, फूड इंडस्ट्री आसूं, म्युजीक इंडस्ट्री, कितेंय आसूं शकता. ते वेगळे वेगळे प्रकारची तेणी क्रिएटीव आयडिया वापरून तरुणाईक वेगवेगळे गुंतोवन आपली जी आर्थीक उदरगत जी आसा ही करपाक जाय. कित्याक एकदां तरूण आपल्या आर्थीक हेजेर सेटल जालो काय मागीर तेजे फुडले जे तेजे समाज ऋण किंवा आनी फुडें तेणी कितें कितें करपाक जाय समाजोपयोगी कामां ही तो करूं शकता. सो पयल्यान पयली गोश्ट म्हणजे तरुणाईक आपल्या पोटाचो भंय आसपाक जायना, ही गोश्ट तेणी सगळ्यान पयली करपाक जाय. आमी अशें पळोवंक शकता की जगभर जेन्ना जेन्ना कोण नवीन मनीस येता तेन्ना तेन्ना तेजी दृश्टी जी आसता ही सदांच नवीन आसता. सो नवीन आमदार येवप किंवा ह्याच आमदारान कंटिन्यू करप हेच्या पेक्षा ताका नवीन दृश्टीन तो क्रिएट फुडल्या आपलें डेव्हलपमेंट किंवा हे पळोवंक शकता, हें चड म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. तुजें नांव कितें? प्रणेश गावस. हांव लाटा मार्सिम रावतां, बिचोले मतदारसंघ.
डेव्हलपमेंट म्हणजे पळोवच्या पेक्षा चड कितें जावना आहा तीच कामां जाल्या थोड्यांची आनी चड म्हणजे जास्तशी भुरग्यांनी कामां अशी खंय वयता ती सारकी जायना. आतां करण आसलो तो आमचो फाटलो राजेश फाटणेकर फाटले पळोवंक गेले ते तितलो आमचो के डेव्हलपमेंट कितें जावना. म्हाका दिसता हे पार्ट कोंट्री चेंज जाल्लो बरो दिसता. एक तर म्हटल्यार कोण म्हणजे आतां कितें आसता सगळे क्वॉलिफायड जाल्ले आसतात रे पूण बरे कोण आपलें काम करता समजून घेता तेका तसले पळोवपा ते कॅन्डिडेट. युवा म्हटल्यार सपोज कोण बरो कॅन्डिडेट म्हाज्या हितून आहा म्हाका दिसता म्हाका हेका वोटींग करपाचें. आतां हे टायम सगळे येतात सांगपाक येते ते पूण कॅन्डिडेट म्हटल्यार कामां शेवटी केले काय मागीर ते वळख विसरता मागीर आनीक कितें सांगता म्हटल्यार ते आयकून सो घेवना. थोडे ते आसता 5 वर्सांनी एकदां दारार बी येता. आतां वोटिंगेच्या टायमार येयल्ले थोडे पूण हे फावट समज कोण बरो आहा क्वॉलिफायड आहा जाल्यार ताका सपोर्ट करपाक केना न्हू प्रॉब्लम. म्हजें नांव शुभम भुस्कुटे बिचोले. तशें म्हणप जाल्यार हांव पयलीं तितलो असो भायर असो म्हणजे इनवॉल्व नासलो हितून सो म्हाका तितली कितें आयडिया नासली. मी हालींच असो म्हणजे लोकां वांगडा उलोवपाक बी म्हणजे असो एक्सपोज जावपाक लागला. म्हाका नवीन येयल्लो बरो दिसता कित्याक खबर आहा फाटल्याचो केला तेजेकून तो कितें तरी बरें करीत अशें म्हाका दिसता. पूण आनी तेणी करचें नवीन येवन तेणी नवें कितें तरी करचें. मेन म्हटल्यार आमी युवा आनी मेन म्हटल्यार सगळ्यांनी वोट करपाक जाय कित्याक एक वोट हो इम्पॉर्टंट आसता आनी कोणी जर वोट करूंक ना जाल्यार ते बोगस वोट बी तसले जाता. त्या परस आमी सगळ्यांनी वोट करप आनी वोट करून बरो मनीस कोण तरी उमेदवार निवडून दिवप. तो आमची सगळीं कामां करतलो सगळ्यांक हेल्प करतलो. मेन म्हटल्यार हालीं पळोवंक गेल्यार सगळे कडेन जॉब्साचे सगळे कडेन सगळ्यांक जॉब्स जाय. सो युवा कोणाक जॉब्स जाय तांकां जॉब्स दिवचे. सगळ्यांची मेन म्हटल्यार कामां करप. तशेंच आतां तुमकां खबर आसता गरीब लोकांची गरजो कितें आसा त्यो बी तेणी पळोवपाक जाय तेचेर बी विचार करपाक जाय. तशेंच आमचे तरणाटे भुरगे नोकरी खातीर तळमळटा ताजेर तेणी विचार करून तांकां नोकरी दिवपाक जाय. कसली नोकरी आसूं पण तांकां ती नोकरी ही गरजेची आसता न्हू. ती तांची समस्या आसा तेणी सोडोवपाक जाय. तशेंच आतां तुमकां खबरूच आसतलें कोविड-19 महामारी लागून आमचे वेपारी आसा ते सकयल गेला. तेंचेरूय तांणी विचार करूंक जाय. तेची जाप तेणी सोदून काडूंक जाय आनी त्या जापेर विचार करून त्या लोकांक मातसो वयर काडपाचो यत्न करपाक जाय. तसोच तुमी एक निवडून काडात जसो ताजो विचार गुण सगळे त्याच्या भितर आसपाक जाय आनी तेणी आमच्यो समस्या सोडोवपाक जाय. युवा स्पंदन या कार्यावळीन आज आम्ही दिवचल मतदारसंघातल्या तरणाट्यांचे विचार जाणून घेतले. तरणाट्यांचे विचार हे खूप आज गरजेचे असतात. आमच्या हांगासरल्या युथांक कांय जाणांक अशें दिसता की सरकार खूप बरें काम करता तर कांय जाणांक दिसता की सरकार बदलपाक जाय. अशेच तरणाट्यांचे विचार जाणून घेवपाक आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून तांचे विचार जाणून घेतले. पळयत रावात युवा स्पंदन, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.